जानवायेच्या पुस्तकांतले वाचप. प्रामाणिक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आणि कसलेच दगद तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्यांची दिसली, तांचे भायर सरप एक निर्भाग. आणि आमचे थावन तांचो वेगळाचार एक सत्यानाश कसो दिसलो, पूण ती शांतीन आसात. मनशांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी, तरी अमर जिविताचो पूर्ण भरवसो तांकां आसलो. थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो, कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आणि आपणा सवे आसोंक ती योग्य म्हूण ताका दिसून आयलें. भांगार उच्यांत घालून तपासतात तशें ताणें तांकां तपासली आणि होम भलये परी तांकां मानून घेतलीं. तांचे जडतेच्या दिसा ती परजळटली, सर्व मोदल्यान किटां परी ती धांवतली. ती राष्ट्राची नीत करतली आणि प्रजांचेर राजवट चलयतली, आणि सर्वेस्पर ससनाक तांचो राय जातलो. ताचेर पातयेतल्यांक हें सत समजतलें, आणि ताचेर विश्वास दवरतात तीं ताचे सवे मोगान जियेतली, कित्याक ताणें विंचून काडलेल्यांक कृपा आणि दया लाभतली. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर मुसो घोवळे, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर मुसो घोवळे, कांयच म्हाका उणें ना. पांचव्या सरोवाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. श्लोक. सर्वेस्पर मुसो घोवळे, कांयच म्हाका उणें ना. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितेचे वाटेन चलयता. कालक्या फालक्यांत हांव चलान तरी कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो धांडो आनी तुजे भेट म्हाका धैर्य दितात. श्लोक. सर्वेस्पर मुसो घोवळे, कांयच म्हाका उणें ना. म्हज्या दुस्मानांच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तो मांडटाय. म्हजें माथें तेलान माखताय. म्हजें पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलों. श्लोक. सर्वेस्पर मुसो घोवळे, कांयच म्हाका उणें ना. सांत पावलान रोमा घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें, तवळ ताच्या मरणांतही एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें, हें तुमी नेनात. तशें आसता बापाचे महिमे भरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो, तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मार्फत आमकां क्रिस्ता सवे निखेपिल्यांत आनी ताच्या मरणांत
वांटेली केल्यांत. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक सावन आमी मरोन जाल्यार ताच्या जिवंतपणांतही आमी भागीदार जातल्या. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सायब क्रिस्ता सांगाता आमी कुरसायला म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुटता. आमी क्रिस्ता सांगाता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवें जियोवंकी पावतेल्याव म्हूण आमी सतमंताव. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला तो परत्यान मोराना म्हूण आमी जाणाव. मोरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. मनशा पूत सगळ्या देवदूता सांगाता आपले महिमेन येतस आपले वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी समेस्त परसा ताचे समोर जमो जातल्यो. आनी गवळी बोकड्यांक बोकऱ्यान थावन वेगळी करता तशें समेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळी करतलो. बोकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्यांक आसलेल्यांक राय म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतिल्ल्यान. संवसाराच्या आरंभाथावन तुमकां म्हूण तयार करून दवरला तें राज्य तुमचे दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव थानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोवंक दिलें. हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो. हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोवंक दिलें. हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली. बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तवळ ते भाग्यवंत ताका जाप दिवन म्हणटाले, केदाळा सोमिया आमी तुका भुकेल्लो देखल्लो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें. केदाळा तुका थानेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोवंक दिल्लें. केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो देखल्लो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोवंक दिल्लें. केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखल्लो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटालो, सतस हांव तुमकां सांगता, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटालो, वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडल्यान. देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यांत. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना. हांव थानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोवंक दिलें ना. हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना. पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो
आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात। तवळ ती ताचे लागीं विचारतले, केदाळा सुमया, आमी तुका भुकेल्लो वा थानेल्लो देखलो, पोरको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसलो पळयलो, आनी आमी तुजे कुमकेक येवंक ना? आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना, तें म्हाकाच तुमी केलें ना। आनी हे वेतले ससनाचे कास्तीक, पूण भाग्यवंत वेतले ससनाच्या जिविताक। देवाचे उतर हे, वाखाणी तुका क्रिस्त।